नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स। दोन वर्सांनी भुरगीं परत शाळांनी शिक्षकांचो थाटामाटान दबाज्यान येवकार वर्गांनी कॅम्पसांत किलकिलाट क्लासमेटां बरोबर भुरग्यांची उमेद पालकांक मोठी थाकाय। लालूक चारा घोटाळ्यांत 60 लाखांचो दंड 5 वर्सां भितर रांची खासा सीबीआय कोर्टान फर्मायली ख्यास्त चारा घोटाळ्याचे 5वे केशींतय लालू परत भितर। सगळ्या गोंयची नजर साखळेचेर मुख्यमंत्र्याचे कितें प्रमोद सावंत बिनधास्त सगळ्यांनी म्हणटा वोट फॉर चेंज आपाची भिस्त कोविडांतल्या वावराचेर मतदार संघाचे माळेंत आज साखळे। फोंड्या वजन माप खात्याच्यो उसगांवां वेवसायीक आस्थापना ज्वेलरी शॉपाचेर धाडी प्रमाणीत नाशिल्ली 23 इलेक्ट्रॉनिक मशिनां गोल्ड स्मिथ वेट मशीन जप्त। जीएमसीच्या नोकर भरती उपरांत आयपीएचबीचे 45 पोस्टांची नोकर भरती हायकोर्टात भरती प्रक्रिया बेकायदेशीर म्हूण चॅलेंज सरकार अटेंडंटांक नोटीस। वारका 80 वर्साचे त्रिनिदाद मार्टिन्साच्या खुनाच्या केशींत 37 वर्सांचे धुवेक अटक 7 दीस पोलीस रिमांड प्रॉपर्टी वेल्यान खुनाचो दुबाव साथीदारांकय उखलपाची पुलिसांची तयारी। आणि 16 वर्सांचो भारताचो युवा ग्रँडमास्टर आर प्रागनंदाचो वर्ल्ड नंबर 1 चॅस प्लेयराक धपको एर्थींग मास्टर्स ऑनलायन रॅपीड चॅस टुर्नामेंटांत काल सनाक हारयलो। प्रायमरी ते 12वी स्कुलां उक्तीं 2 वर्सांनी भुरगीं शाळेंत कांय शाळांचे वर्ग आळीपाळीन ऑफलायन परीक्षा तेकिल्ल्यान हुस्को वाडलो खरो मात नव्या पोन्न्या क्लासमेटांक टिचरांक पळोवन भुरगीं उमेदीर। मेकळ्यो रित्यो शाळा भुरग्यांनी भरिल्ल्यो पळोवन टिचरांकय उमेद भुरग्यांक थाटा दबाज्यान येवकार 1-2 कडेन बोवाळ मात चडशा पालकांचो येवकार शाळेचो पयलो दीस। एक्सपर्ट कमिटीन बावटो दाखयलो आणि सरकारान शाळा ऑफलायन करूंक बावटो दाखयलो एकदाचो। जवळ जवळ 2-1 वर्सांनी शाळांनी परत घाट वाजली। सकाळसान भुरग्यांचो कॅम्पस आणि वर्गान परत किलकिलाट। जुनांत आसता तशें शिक्षणीक वर्साच्या पयल्या दिसाचें वातावरण मात पावस ना। ऑनलायन शिकूंक कटकटी शाळांनी टिचर आणि भुरग्यां बरोबर शिकप सारकें ऑनलायन शिक्षणान खंय भुरगीं सुस्तेल्यात। मजा वाटते खूप आनंद जातो पहिल्यांदा शाळेत बघितली पहिल्यांदा शाळा माझी आता ऑनलाईन मोबाईलवरच होतो ऑनलाईन आमच्या भुरग्यांक जे नॉलेज मेळोंक जाय ते मेळोवंकूच जाय त्याच्या करता शाळा सुरू जाणे सामकें गरजेचें आसलें आणि म्हाका आनंद जाला इतलो शाळा सुरू जाल्या त्या बद्दल। All the teachers and students and parents are all thrilled to enter the first day of the school after the reopening after COVID-19. Next, we have followed all the SOP norms of COVID-19. Okay, our peons have swept the class with the disinfectant and they have used the different means. We have checked the thermal temperature of each and every student entering and did very well. आजपासून शाळेची खरी सुरुवात झालेली आहे। आम्ही पूर्वी मुलांना शिक्षण मोबाईलवर व्हॉट्सअपवर पाठवत होतो ती मुलापर्यंत पोहोचत होतं पण प्रत्यक्ष काही समस्या मला जाणवत होत्या जी गणितं वगैरे असतात ती प्रत्यक्ष मुलांना आम्हाला सोडून दाखवायला मिळत नव्हती। आज खूप पहिल्या दिसाक सगळी फ्रेंड्स मेळून खूप मजा आयली। कितले वर्सां आमकां घराक रावपाक पडलें आनी कितले वर्सांनी आज परत स्कूल सुरू जाला आनी घरा बसून शिकपाक बेजार येतालो ते ऑनलायन सो आतां ऑफलायन स्टार्ट केला म्हणून आमकां खूब बरें दिसता। 2 वर्सांनी हे आमचे इश्कॉल सुरू जाला भुरग्यांचो परत
बोवाळ इश्कोलांक आयकूंक मेळ्ळा, खूब खोस भोगता. आनी तरी आमी सगळ्यो SOP फॉलो करतात. मास्क घालप, सॅनिटायझर यूज करप. स्कुलाक बरी मज्जा आयली, खूब तेंपान फ्रेंड्स मेळ्ळे, टिचरी मेळ्ळे. First, it's being the first day, we are going to open the classes in a staggered manner. Today it's only for the 10th and the 9th standard regular classes. Tomorrow we shall start for the 8th standard, followed by on Wednesday for the whole school, that is from the 5th to the 10th standard. ऑनलाइन जे ऑनलाइन तितले शिकना भुरगे. ते क्लास जाले मागीर ते टीचर मेंटेन करता. ते बरें हा. बरें जालें ते स्टार्ट केलें. Lot of distraction was there on online classes, but due to today offline classes have started, it is a good opportunity that we can study better. We meet our teachers after since very long time and our friends back to school, and we can study well as online classes had a huge distraction because of network issues and many more things. हांव 11th कॉमर्सान शिकता. आयज म्हाका खूब बरें दिसता स्कुलान येवन, आनी सगळीं म्हजी फ्रेंड्सांय मेळ्ळी. आनी ऑनलायन क्लासीक म्हाका तितकेंय कळनासलें, जें आयज म्हाका सगळें कळटलें. फाटल्या दिसांनी जी 2.5 वर्सां म्हणजे कोरोनाच्या काळान जी स्कुलां बंद आसली तेन्ना भुरगीं म्हाका दिसता सारकी सुस्त जाल्ली. आनी त्यो ऑनलायन क्लासी घेवन भुरगीं फक्त मोबायलाचेरूच आसतालीं. पयलीं मोबायल स्कुलान बंद आसलो. जेन्ना भुरगीं स्कुलान येतात तेन्ना भुरगीं खरीच एक्टीव जातात. तेंचे कडेन टिचर्स आनी भुरग्यांचो संवाद आसता पळय तो सारको डायरेक्ट जाता. कितें डिफिकल्टी आसता त्यो भुरग्यांक डायरेक्ट सॉल्व करूंक मेळटा. आमचे कोविडाचे जरी अजून संकट गेले ना तरी आमच्या सगळ्या भुरग्यांक दोनूय वॅक्सिनां जाल्ली आसा. त्यामुळे सेफ सायट आसा आमची बरी आसा. आमची भुरगीं आयच्यान हांगा येवपाक सुरवात जाल्ली आसा. मुलांचं जे शैक्षणिक नुकसान झालेलं आहे ती भरून काढण्याची ही योग्य संधी आहे. अपेक्षा करूया की या शाळा अशा स्मूथली चालू राहतील आणि मुलांचा जो शैक्षणिक फायदा आहे तो याच्यामध्ये निश्चितच होईल असं. आता भुरग्यांनी जेन्ना मोबायलाचेर शिकले तेन्ना तांकां मातशें प्रॉब्लम म्हणजे कितें ते मिसयूज करताले थोडे भुरगे. थोडे तांकां दोळ्यांक प्रॉब्लेम जावं लागलो आनी तेन्ना गरज म्हणून तेन्ना ती केली. आतां जी ऑफलायन जालें न्हू ती एकदम बरी जाल्या. आज आमी फक्त 5थाच्या भुरग्यांक आनी 10थाच्या भुरग्यांक आपयल्या. 5थाची आमची टोटल 48 स्टुडंट्स आसा, तातूंतली 45 स्टुडंट्स आयल्या. म्हणटकीर म्हाका दिसता की हो बरो रिस्पॉन्स. 48तली 45 भुरगीं स्कुलान आयल्या. अशें दिसलें की भुरगीं 2 वर्सांनी स्कुलान येतात तर तांकां स्कुलान येतगीर एक उमेदीन तांचो दीस सुरू जावचो. पेरंट्स एप्रोच करतात. थोडे पेरंट्स खूब सपोर्ट करता की करचें स्कुलान, कित्याक भुरगीं स्कुलान गेल्ली सगळ्यांकूच जाय आसता. कित्याक स्कुलाचें जें वातावरण आसता तें वेगळें आसता. घरान बसून बसून भुरगीं सामकीं बेजारल्यात. स्टँडर्ड ऑपरेशन जें आसा म्हणजे SOP जे आसा त्या प्रमाणे बॅचीस जर केले जाल्यार सगळ्या भुरग्यांक एकाच दिसा आपोवणें आमकां मातशें डिफिकल्ट जाता. तेन्ना जशें हळू हळू आमी हे स्टार्ट करतलीं. म्हणजे 10थाचे एग्जाम्स आतां लागीं पावल्या न्ही, 10थाच्या भुरग्यांक आमी मातशें चड आपयतलीं. भुरगीं स्कुलाक येवपाक शकना खंयच्याय कारणास्तव तांकां ऑफलायन म्हणजे ऑनलायन आसतलें आनी जीं भुरगीं स्कुलाक येता तांकां ऑनलायन शिक्षण आसतलें. परत एक फावट थोड्याक तुमी आसतना जशें एक स्कुलाचें वातावरण आसतालें वा 2 वर्सां पयलीं तें सगळें परतून एक फावट आमी सगळ्यो एक्टिविटीज सुरू करुया. ह्या कोरोनाचेर मात करून आमी सगळ्यांनी हे कोरोनाचें जें दुयेंस आसा तें ह्या बोमाड्या बरोबर हवेन सोडून दिवया.
भुरग्यांक एक स्कुलाचे अशें एट्रॅक्ट म्हणजे येवपाचें स्कुलाचें एट्रॅक्शन आसपाक जाय. टिचऱ्यो कशें म्हणजे स्कुलाचे येवचे म्हणजे तांकां स्कूल म्हणजे कितें कळचें तांकां वेलकम. आनी आयज आमी बरो प्रोग्राम भुरग्यां खातीर स्पेशल दवरला. आमची PTA कमिटी आसा. आयज आमी क्लासीन बरे डेकोरेट केल्या क्लासीस आनी तांचे खातीर स्पेशल प्रोग्राम दवरल्या, स्पेशल एसेंब्ली दवरल्या, जेणे करून भुरग्यांक दिसचें की आयज आमी स्कुलान येता कितें तरी आमच्या टिचरीन आमचे खातीर केलां अशें. 2 वर्सां स्कूल बंद उरून भुरग्यांचें भरपूर नुकसान जालें. आयज व्हेरी हॅपी आमी तुमकां सांगपाक गव्हर्मेंटान चान्स दिलो की स्कूल स्टार्ट करपाक. एज अ पेरंट्स म्हणून म्हाका खूब उमेद भोगता. आयज म्हाज्या भुरग्यांक 2 वर्सांनी हांव स्कुलान हाडून पावयता. लोग अच्छा है ना, हमारा मन को भी शांति मिलेगा कि बच्चा लोग कुछ तो सीखेगा बोल के. तो हम लोग क्या था पहला कुछ भी नहीं, डेली वो लोग को गुस्सा करो, डेली जाके डांट दो लोग को कोई. भुरगीं सांग घरांकडे काय शिकना आशिल्ले काय ना. 2 स्कूल स्टार्ट जावन आमकां म्हाका खूब बरें दिसलें आमकां. आनी भुरगीं मातशें इम्प्रूव जातलीं, घरा कडेन काय शिकना आशिल्ले. आमच्या ह्या भुरग्यांक आतां येता ती पळोवन आमकां सारकी इतली खुशी जाल्लेली आहा की आमी आमच्या भुरग्यांक खूब मिस करतालीं. आनी एवरेडी आमकां पेरंट्स आमचे विचारीत आसताले की केन्ना तुमची भुरगीं येतालीं स्कुलाक, आमी केन्ना स्कूल स्टार्ट करतलीं, केन्ना स्कूल स्टार्ट करतलीं. मागीर आतां फायनली गव्हर्मेंटान जे डिसिजन घेतला ते आमकां खूब मानवलेलें आसा. स्कूल स्टार्ट हुआ, बच्चे ऐसे भी घर में स्टडी वगैरह करते नहीं, ऑनलाइन गेम्स गेम. आई एम हैप्पी कि स्कूल स्टार्ट हो गया. मैं बहुत खुश है, बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया है, मैं बहुत हैप्पी हूँ. We were away from this situation for 2 years. The ground was silent. The classes were silent without you. And I know that from today onwards, these classes and the school ground will become lively and very, very energetic. आज 2 वर्षांनी शाळा ओपन झाली त्याबद्दल मी सरकारचा खूप आभारी आहे. From last 2 years, I have not been to the school, and today I am very happy that I am seeing the teachers and I have seen the school. We at Saraswat has put up norms like 5th to 8th. We are starting from today, and so 50% students will come today, 50% will come tomorrow, and 10th full students will come. And Wednesday we will give a study holiday, and from Thursday we are starting offline exams. Even we are trying to start the primary section from next Monday. But maybe from next Monday we will take a call. पयलीं ऑनलायन क्लासीस आसल्यो कोरोनाच्या टायमार, पण एक्चुअली म्हाका दिसता ताचो भुरग्यांक खूब त्रास जाता. आनी आतां जे ऑफलायन केल्या पळय क्लासीस, आनी भुरगीं जी पर्सनली येतली आनी अटेंड करतली क्लासीस, तातूंत भुरग्यांक खूब फायदो जाता. खूब डिफरन्स ऑनलायन आनी ऑफलायन क्लासीस आहा पळय तातूंत खूब डिफरन्स आहा. इवन वर्स सोंपत आयलें पण भुरग्यांक एटलीस्ट तातूंत वातावरण तयार जातलें. Students of 10th standard, we are very happy to be back in school as the concepts are more clear when taught offline rather than taught online. We are glad that the schools have reopened as we can interact with our teachers directly and clear our doubts. टीचर्सांचेर लोड येयला कारण एकूच क्लास दोन भागांनी केला म्हणटकूच सेम पोर्शन 2 क्लासींनी शिकोवचें पडटा. आमी फूल स्कूल उगडला पण वी आर कीपिंग द 10th स्टँडर्ड फॉर ऑल 8 पिरियड्स. पण आनी जे बाकीचे लेवल्सान 5th to the 9th हे आदेसा खातीर 8th आनी 9th फर्स्ट हाफाक येता 11:15 पर्यंत, आनी मागीर सेकंड हाफाक 11 5वी ते 7वीचे भुरगे येतात. वास्को काय पालकांनी पहिल्याच दिसा इश्यू केलो. शाळांनी खंय पयलीं भुरग्यांची जबाबदारी घेवची. सगळीं पेरंट्स सेंडेंट्रू कडेन येयल्ली आनी कारण येवपाक न्ही भुरग्यांक आमकां धाडूंक जाय म्हणून टिचरीन आमकां मॅसेज धाडले की अंडरटेकींग दिवचें म्हणून. तूं आमी भुरगीं धाडटले आमी अंडरटेकींग दिवपाचें आमच्या ओन रिस्कार आमी स्कुलान धाडपाची. जेन्ना हांवें टिचरी विचारलें तुमी आमकां बरोवन दिता काय विचारलें, ह्या गव्हर्मेंटान आमकां बरोवन दिला, भुरग्यांक जर फाल्यां जबाबदारी सरकारान घेवपाक जाय. आमी ओन रिक्सान आमच्या भुरग्यांक कशें धाडटले. पेरंट्साची मिटींग जावना अजून PTAची. आनी एकूच डेट 1 ते 1.5 म्हयनो उरला स्कुलाक. ते सगळे काबार जावन
बरे भाशेन फुडल्या वर्सा म्हणल्यार जुनांतल्यान तेंच्यांनी स्टार्ट करपाचें स्कूल. शिकतात पळय ती ल्हान आसात आनी तुमी ऑनलायन क्लासीस जे घेतले तेच कंटिन्यू करपाचे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. लालूक चारा घोटाळ्यांत 60 लाखांचो दंड 5 वर्सां भितर. झारखंडाच्या रांची खासात CBI कोर्टान ख्यास्त फरमायली. 25 वर्सां फाटीं बिहारांतल्या चारा घोटाळ्यांत 5वें केशींतय लालू दोशी. 1996त 950 कोटीच्या घोटाळ्यांत पयले केशींत 2013त लालूक ख्यास्त जाल्ली. उपरांत 2017 आनी 18त आतां दोरांदा ट्रेजरीचे 139 कोटीच्या स्कॅमात लालू भितर. तक झारखंड में सुना दिया गया है, 5 साल की सजा दी गई है और 60 लाख रुपए जुर्माना अनाउंस किया गया है कोर्ट के द्वारा. नेक्स्ट ऑप्शन हाईकोर्ट में अपील जाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से जहां तक हम लोग इसको काउंट कर रहे हैं कि अप्रोक्स 36 मंथ हम लोग इसमें कस्टडी हो चुका है, तब इसमें हम लोग हाईकोर्ट में अपील में जाएंगे. हाफ सेंटेंस हम लोग करीब करीब कंप्लीट कर लिए हैं. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. गोंयची नजर सांखळेचेर. मुख्यमंत्र्याचें कितें जातलें? सगलांनीन पालिकेक धपको दिलो तसो विधानसभेकय दीत म्हूण चर्चा. मुख्यमंत्री बिनधास्त. BJP खंय 22+. काँग्रेसीचो सगलांनी म्हणटा रेकॉर्ड मतदान बदलाचें. आपाचो म्हणटा कोविडांत आदार करपी आप. लोकांनी याद दवरले आसत जाल्यार जिखतलो. मतदारसंघाच्या माळेंत आज सांखळे. विधानसभेचो निकाल 10 मार्चाक. मात 40तल्या 3 मतदारसंघांचेर चडूच चर्चा. पणजे, मांद्रे आनी तिसरी सांखळे. मुख्यमंत्र्याचे कितें काय म्हूण दर एकल्याक प्रश्न. कारण सांखळे पालिकेंत काँग्रेसीच्या धर्मेश सगलांनीन मुख्यमंत्र्याक आनी BJPक जबरदस्त धक्को दिल्लो. कोर्ट केसी जावनय पालिका सगलांनीचीच. मेन सांखळेच मुख्यमंत्र्या मुखार मोठें आव्हान. फाटले खेप सावंत सगलांनी आड 2131 मतांनी जिखिल्लो. हे फावट कितेंय जावं येता, जो तो उलयता. मुख्यमंत्री मात कसलोच हुस्को दाखयना. सांखळी मतदारसंघात 100% भारतीय जनता पार्टी मोठ्या मताधिक्यान जिखता. तितून दुमत ना. सगळे लोक समेस्त सांखळेकार आमच्या बरोबर आसा आणि त्याच बरोबर भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हे गोंयांत प्रस्थापीत जाता. जवळपास 22+ सीट घेऊन भारतीय जनता पार्टी स्वबळाचेर सरकार प्रस्थापीत करता. कोणी जरी सत्तेचे मनसुबे पळयले आसत, गोंयची जनता ही सुराज्या खातीर आणि स्वयंपूर्ण गोंया खातीर भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर 10 तारखेची ते सिद्ध जाता. सुराज्य हाडपाक आनी स्वयंपूर्ण गोंय करपाक सांखळेकारा खातीर हो भोवमान आसा. निश्चितरित्या सांखळेकार भोवमतान म्हाका निवडून दिता. काँग्रेसीचो सगलांनी म्हणटा लोक बदल करूंक भायर सरला. फायट BJP काँग्रेसीचीच. काही भागांत आमी थोडेशे बुथान आमी खंय पावूंक ना, टायम कमी आसल्या कारणान. मात तेंच्यांनी सुद्दां आमकां बरो रिस्पॉन्स दिला की बाबा हे नाले चलता तुजें काम आमकां खबर आसा आनी 10 वर्सां निस्वार्थपणे जनतेची सेवा केला तेजी पावती म्हाका 10 तारखेर मेळटली अशें म्हाका आशा आसा. फायट इज स्ट्रेट बिटवीन BJP आनी काँग्रेस बिकॉज मतदार शाणे आसात, स्मार्ट आसात. CMान कन्फ्यूज करपाक, लोकांक कन्फ्यूज करपा खातीर 10-12 लोक सोदून तेंच्यांनी उबे गेल्ले हे लोकांक खबर आसा आनी लोक दिशाभूल जावचे ना हे येता ते 10 तारखेर आमकां कळटलें. शिवसेनेचो उमेदवार ॲडव्होकेट सागर धारगळकार म्हणटा की निकाल कितें लागू, शिवाजीच्या आशिर्वादान ताचो वावर चालूच उरतलो. कोणाक कितेंय समस्या आहात जाल्यार तेंच्यांनी म्हाका फोन करपाचो. हांव सदैव तत्पर आसतलो लोकांची कामां करपाक. छत्रपती शिवरायाचो एक मावळो असो समजून हांव कार्यरत रावतलो, लोकांची कामां करीत रावतलो. जे जाला इलेक्शनान कितें जाला, वयर सकयल कितें जाला जाल्यार ते घेवन बसपाचें ना. आमी मनान लोकांच्या रुजलेले आसा, मनान लोकांचे आमी स्थान केल्ले आसा. लोकांनी आमकां भरपूर उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिल्लो आहा आनी
एकाच लागून म्हजी उर्बा वाडलेली आसा लोकांक लागून आनीक काम करपाक. मुख्यमंत्र्या आड आपाचो उमेदवार मनोज कुमार घाडी आपान कोविडाच्या अरिश्टांत लोकां खातीर खूब वावर केला. घराघरांनी राशन पावयला. लोकांक ताची याद उरता काय ना ताचेर आपाचो फुडार. आम आदमीचें एक बरें काम जाल्लें जें लोकसेवा म्हणटा हांव. जेन्ना पॅन्डेमीक महामारीच्या काळांत लोकांक खरी गरज आशिल्ली तेन्ना आम आदमीचे आमचे कार्यकर्ते घराघरांत पावले, वॉलंटियर्स घराघरांत पावले, सगळ्यांक रेशन दिलें. म्हळ्यार म्हाज्या गांवांत सुद्दां भरपूर जाणांक आमी ह्या वेळार मदत केल्ली आसा. म्हाज्या गांवांच्यानूच जर हांव सुरवात केली आनी जर लोकांनी जर आम आदमी पक्षान मदतीच्या वेळार मदतीचो हात दिल्लो हे जर लक्षांत जर धरीत जाल्यार दिसता आम आदमी हांगा सहज जिखून येवंक शकता. संपूर्ण वाठारांत आमच्या सांखळी मतदारसंघांत रेशन पावोवपाचें काम आनी ते बीन महामारीच्या टायमार जेन्ना लोक आपल्या जिवाक भिताले तेन्ना आम आदमीचे आमचे कार्यकर्ते लोकां मेरेन पावताले. इतलेंच न्हय तर आमी कॉल करून सुद्दां जेंच्यांनी रेशन मागलां तांकां घरोघरी आमी दिल्लें आसा. म्हाका दिसता आम आदमी पार्टीचे प्रत्येक घरांत 4 ते 5 रावंड जाल्ले आसा. प्रचाराक आम आदमी खंयच कमी जावंक ना. हांवें स्वता 80% तरी घरोघरी प्रचार केल्लो आसा. वेळेच्या बंधनांक लागून कांय घरांनी पावलो ना. लहू पेटकार अपक्ष मतदान जाला ते पळयल्यार खंय बदल. बॅलट पेपराची ताका खात्री ना. जाचे सरकार ताकाच बॅलटाची मतां ते खंय नवे न्ही. तिसरो पर्याय जाय म्हणटा ते इंडिपेंडंट. काँग्रेसीकूय कंटाळ्या आनी BJPकूय कंटाळ्या सध्या. आनी लोक अशें उलयता की ते भायलेच म्हणटा हांकां. त्या खातीर म्हाका एक आशा लोक म्हाजेर विश्वास दवरतले. हो कितें तरी बदलाव घडोवपाकूच जाला इतले पर्सन वोटींग. गांवांनी लोकांनी भायर सरून वोटींग केलां. म्हाका दिसता की ह्या फावट चेंज जातले. हो बदलाव व्हडलो कितें घडटलो, बरो कितें चमत्कार घडटलो. बॅलन्स आतां कोणाचें सरकार आहा ते गव्हर्मेंट सर्वंट कितें चल्लां ते सगळ्यांक खबर आसा. बॅलेट वोटींग कोणाक वयतली आनी कोणाक ना ती. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळे. GMCच्या 1300 पोस्टांचे नोकर भरती उपरांत IPHBची नोकर भरती हायकोर्टांत. सरकारी नोकर भरतीचेर हायकोर्टाची नोटीस. IPHB नेमिल्ल्या 45 पेशंट केअर अटेंडंटांच्या पोस्टांक हायकोर्टांत चॅलेंज. पोस्ट भरपाची सगळी प्रक्रिया खंय बेकायदेशीर. सुनावणे उपरांत सरकारांनी 45 पेशंट केअर अटेंडंटांक कोर्टाची नोटीस. 17 फेब्रुवाराक वारका 80 वर्सांच्या त्रिनिदाद मार्टिन्साच्या खून प्रकरणात पुलिसांनी ताची 37 वर्सांची धूव ज्युबेल मार्टिन्साक ताब्यांत घेतल्या. प्रॉपर्टी वेल्यान खून जाला आसूंये म्हूण आतां मेरेनचो तपास सांगता. कोर्टान ज्युबेलाक 7 दिसांचो पोलीस रिमांड दिलो. हे केशी ज्युबेलाच्या कांय साथीदारांकय पुलीस उखलपाची तयारी करतात. फोंड्या वजन माप खात्याचे टिमीन उसगांवां वेवसायीक आस्थापनां आनी ज्वेलरी शॉपांचेर धाड घालून प्रमाणीत नाशिल्लीं 23 इलेक्ट्रॉनिक मशिनां ताब्यांत घेतलीं. 22 वेट मशीन्स, एक गोल्डस्मिथ इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीनूय जप्त केलां. अशे तरेची एक्शन खंय चालूच उरतली. फुडें पॅकेजींग युनिट्सांनी रेडी मारपाचें शिनाल अधिकाऱ्यांनी दिलां. We have carried out a total of 80 inspections, and out of which we have managed to book 23 cases, and we had checked all the traders who are dealing in business such as general store, horticulture, chicken centers, milk societies, then jewelry, financial institutions, and scrap traders, and the bar and restaurants, in which we had found that they were using the unverified weight and measure which were kept for use in the trading premises. What about gold? Gold, that also we have found electronic weighing scales which was unverified and kept in for trade in the gold jewelry premises. In all, we have booked 23 cases, which is in combination of the mechanical scales, electronic scales, and the peg measures. This is only in Usgaon, no? In Usgaon. So what are the measures you all are going to take now? Measures, they will have to pay the fees based on as per the head office. So this will continue? This will continue. This type of rates will be continued. And the near future will be continuing rates pertaining to packaged commodity also. 16 वर्सांचो भारताचो युवा ग्रँडमास्टर प्रागनंदान वर्ल्ड नंबर 1 चॅस प्लेयर मॅक्सन कार्लसनाक धपको दिवन चॅस जगांत खवदळ घालो.
एर्थींग मास्टर्स ऑनलायन रॅपीड चेस टुर्नामेंटात चेन्नईच्या प्रागनंदान काळ्या गुल्यांनी खेळटना कार्लसनाक 39 चालींनी हारयलो. कार्लसन ते आदी फाटोफाट 3 मॅची जिखिल्लो. प्रागनंद हे सर्तींत आता 8 पॉयंटां सयत 12वो. कळंगुटेची बाबरेश्वराची जात्रा फामाद. जात्रा सोमारच्यान सुरू जाली. 7 दीस ती जात्रा चलता. बाबरेश्वरा कडेन केल्ली आंगवण नेगार वचना म्हणून लोकांची श्रद्धा. आंगवण पुराय जातकच बाबरेश्वराक केळ्याचो घड दिवपाची प्रथा. कळंगुटेच्या बाबरेश्वराची जात्रा. गेली आता 58 वर्सां जाली बाबरेश्वर देवस्थान जात्रा करता आनी आयज ती 58 जात्रेचो प्रश्न सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. आनी बाबरेश्वर देवस्थान म्हणजे तुम्ही जाणा सगळे गांवभर आनी लोक जाणा एक हाकेक मांडोर आनी एक जागृत देवस्थान म्हणून. त्या बद्दल आमी सदांच सकाळी 7 दीस प्रोग्राम करता. पयले दिसा लघुरुद्र आसता, दनपारचे मागीर महानैवेद्य आसता, मागीर रातीक नाटक आसता दशावतार. दुसरे दिसा सार्वजनीक रुपान सत्यनारायण महापुजा आसता. तशीच मागीर महानैवेद्य आसता आनी यजमानातर्फे जावं आनी मागीर रातचो प्रोग्राम 7 दीस प्रोग्राम आसता आनी हेजे लोक मोठे खोशेन लाभ घेतात. चंद्रबाबू तुम्ही नवीन मंदिर बांधकाम घेतलं आहे, केन्नापर्यंत पूर्ण जातलं त्याच्याबद्दल थोडी माहिती. गेली सप्टेंबर मास आमी कॉमेस देऊळ आनी 6 म्हयने जावपाचे काही कारणां आसतात मातशें आमकां त्रास जाले, लेट जाली. कित्याक आमी फातर तामिळनाडूसून येताले आनी ते समज 1 म्हयनोभर ते सायक्लोन जाल्ल्या कारणान आमकां डिले जाली. ताका लागून मातशें आमकां लेट जाली आमकां. पूण हे आतां मायाच्या एंडा पासून आमी करतले. हे खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपाचेर. बी प्रुडंट, बी सेफ. देव बरें करूं.